जो आमच्या पर्यावरणाची रक्षा करपाची जेणे सोपूत घेतला तो पर्यावरण मंत्री या देशाचो प्रकाश जावडेकर काल रातचो गोंयान येयला। तेका गोंयान येवपाचो कसलोच अधिकार ना आनी गोंयान येवन तो आमच्या मांडवेच्या तिरार रावला बऱ्या पॉश हॉटेलान। मांडवी नदीचे ते दृश्य, मांडवी नदीच्यासून ह्यो व्हांवपी वारो, गोंयचो वारो खावपाक गोंयान येवपाचे तेचो कसलोच अधिकार तेका ना, कित्याक गोंय तेंच्यांनी विकलेलें आसा। ह्या प्रकाश जावडेकरान गोंयची म्हादय, आमची आवय ही घाण दवरलेली आसा। त्या आवयचो सौदो केल्लो आसा। तो हे सौदो करपी सौदागर, हे समाजसेवक, हे देशाची सेवा करपी हेंच्यांनी आमच्या माय म्हादय कडेन सौदो केल्लो आसा आनी त्या खातीर गोंयान तेका येवपाचो कसलोच अधिकार ना। गोंयान जेन्ना तूं येताय तेन्ना तुवें गोंयकारांची पयली माफी मागपाक जाय, कित्याक तुवें गोंयांक विकलेलें आसा। आमची आवय, आमची लायफ लायन, आमची म्हादय तुवें व्हरोन कर्नाटकाक घाण दवरलेली आसा। आमी कितल्यो मागणी केल्या, गोंयच्या सरकारान कोटींनी रुपया ही न्याय वेवस्थे कडेन लढाई लडपाक खर्च केला, पण शेवटा भारतीय जनता पार्टीन गोंयांक विकलेलें आसा। Destroyed and is systematically destroying the environment. आख्खे गोंय उठला, we don't want coal म्हणून, we don't want double tracking, आमचे दोंगर कातरी नाका म्हणून, आमची मादय सांबाळ म्हणून। But this government does not care at all. He is going against all the whole villages of Goa had gathered yesterday in a peaceful march. But the government doesn't seem to be listening. They are bent on destroying Goa. There is no cost benefit studies which are done for whatever projects they are getting into Goa. कितें आमकां फायद्याक पडटलें गोंयांक वो ना पळय तें। एवरीथिंग इज डन बाय डिस्ट्रॉयिंग आवर फील्ड, डिस्ट्रॉयिंग आवर रिवर्स, डिस्ट्रॉयिंग आवर फॉरेस्ट। पिक्चर आहलो काय ना, तेका जाय बेगीन येवपाक जाय आहलो आनी जे ऑपोजिशन आहा आनी जे ऑपोज करतात तांकां मेळपाक जाय आहलें। पण काल म्हाका दिसता आमचे जे रातचे मेळ्ळे कारणूय कित्याक हो रातचो लिपोवन येयला थंय आनी आपले प्रोग्राम तुमकां खबर आहा प्रमोद सावंतान जेन्ना मिडियान विचारलें की तुजो प्रोग्राम कितें आहा, जावडेकराचो प्रोग्राम कितें आहा, तो प्रोग्राम म्हणटा आमी तुका दुसऱ्या दिसा सांगतो, सकाळी सांगतलो। म्हणजे लिपोवन कितें करता काय कितें? हां, तुमकां तरी खबर आहा की हेचो प्रोग्राम खंय खंय आहा, तो आयज तेंच्यांनी डिक्लेअर केला, म्हापशा आसा आनी खंय आहा म्हणून। पण जावडेकराक एक चेतावणी दिता, लोकांक लॉ हातीन घेवपाक हें करनाकात। आमी हेच्या फुडें सगळे गोंयकार हे शांततायेन, काल तुमी पळयला कितें गांधीचे आमी भक्त, गांधीच्या मार्गान चलपी आमी काँग्रेस आनी गोवा सुद्दां, आनी हेच्या फुडें म्हाका दिसता हेंकां ते लागना जाल्यार आमकां फुडें आनी दुसरो कितें तरी उपाय करचो पडटलो।